19 फेब्रुवारी 2023 दिसा फार्मागुडी जावपी राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळीत छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमतान वेगवेगळ्यो सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। ही वर्सुकी कार्यावळ माहिती आणि प्रसिद्धी खाते बांदोडा पंचायत आणि जिल्लो पंचायत वांगडी कवळे हांच्या जोड पालवान घडोवन हाडटले। माहिती संचालक दीपक बांदेकरान पत्रकार परिषदेत सांगले। ऐकयात। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी बांदोडा पंचायत आणि ZP मेंबर कवळे यांच्या सहकार्यान वार्षिक छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती समारोह जो फार्मागुडी शिवाजीच्या पुतळ्याकडे किल्ल्याकडे जाता त्या कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती दिवपा खातीर आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेन हांव तुमचे सगळ्यांचे प्रिंट मिडिया तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया सगळे पत्रकार बंधूंचे स्वागत करता। वार्षिक पद्धती प्रमाणे 19 फेब्रुवारीक बरगत अशा प्रोग्रामान छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ही राज्य पातळीचेर साजरी केली वयतली। एन्युअल इव्हेंट जो आसा तो फार्मागुडी हांगा पयलो सकाळी 8:30 सुरू जातलो। पयले ढोल ताशा पथक तांचो परफॉर्मन्स आसतलो आनी 9:15 माननीय मुख्यमंत्री हे महाराजाच्या पुतळ्याक हार अर्पण करतले आणि बाकीचे जे मान्यवर आसात, बाकीचे मंत्रीगण आसात किंवा इतर मान्यवर आसात, चेअरपर्सन सरपंच असे खूब मान्यवर आसा ते सकयल आमी जो शिवाजीचो हे लायतलो तैलचित्र ते लायिल्ले आसतले ताका पुष्प हे अर्पण करतले। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आणि भक्तीपय बाळगी।